what lifestyle changes you recommend when you are talking about your skin life or skin care? लाईफस्टाईल चेंजेस अशें न्ही, पण दीस इज नॉट जस्ट फॉर स्कीन, दीस इज everything. सगळ्या ऑर्गन्सांक हे तुमचे इन हेल्थ उरपाक ऑर ओवरऑल हेल्दी उरले तेन्नाच, जशें तुमी म्हटलें इंटरनली जेन्ना हेल्दी उरता तेन्नाच कातूय सुद्दां आमकां हेल्दी दिसून येतली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जाता तितलें होम कुक्ड फूड, घरचें जेवण. त्यान भायर जाता हाय ग्लायसेमीक इंडेक्स फूड. हाय ग्लायसेमीक इंडेक्स म्हटल्यार जातून आमचो ग्लुकोज, ब्लड ग्लुकोज इमिडिएटली वाडटा. बेकरी प्रोडक्ट्स म्हणात, हाय शुगर कंटेंट म्हणात, हे आपले कोक, फॅन्टा, ते सगळे तातूंत शुगर कंटेंट हाय आसता. ट्रान्स फॅट म्हणजे डीप फ्रायड प्रोडक्ट्स जे आसा ते जाता तितले कमी, जाता तितले होम कुक्ड फूड, घरचें जेवण, आनी व्हेरी इम्पॉर्टंटली एक्सरसायज. एक्सरसायज इज जेका आमी अंडर रेटेड एंटी एजिंग ट्रिटमेंट, इफ आय हॅव टू पुट इट इन दॅट वे. जो 40 वर्साचो मनीस जो एक्सरसायज करता आनी 40 वर्साचो मनीस जो हू इज नॉट वर्किंग आउट, ताजी फिजियोलॉजिकल एज will be much younger than the other person. He'll overall look younger आणि internally also तो fit असतलो. बरोबर. तशीच ताजी कात सुद्दां younger. On the other hand, if I have to give you a premature aging हे जाल्यार that will be smoking. 40 वर्साचो मनीस जो स्मोकिंग करता कंपेर्ड टू द अदर पर्सन, तो 10 वर्सात अदीक जाणटो दिसतलो. बिकॉज ताका लागून कोलॅजन लॉस जाता, रिंकल्स जाता अँड सो ऑन, आनी प्लस अदर सायड इफेक्ट जाताच.